गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्या म्हत्वाच्या खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। एफडीएन जप्त केलो 700 किल मिसब्रँडेड पनीर। परवरीच्या आस्थापन केला सील। फटीची लेबलां आनी उत्पादन तारखी लावन गिरायकांक फटयताले। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोगान जाहीर केलें आरक्षण। बायलां खातीर 18 मतदारसंघ जाल्यार एसटी एससी ओबीसी खातीर 14 मतदारसंघ दवरल्यात राखून। गोंयांत हिस्पा भायर वाडल्यात गुन्यांवकारी घडणुको। खून घरफोडी आनी मारबडय सारकिल्या गुन्यांवकारी घडणुको आटपात हाडपाक भाजप सरकाराक आयला अपयश, काँग्रेसीचो आरोप। साळगांव खून प्रकरणातल्या आरोपींक बेगीनूच करतले अटक। उमाकांत खोत खून प्रकरणाची जातली खोलायेन चौकशी। गोंयकारांनी सद्भावार्थान वचून कोणाकूय रूम दिवचे न्ही, भाड्यान मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन। सहाय्यक अभियंत्याक ताब्यात घेवन उपजिल्लोधिकाऱ्यान केली चूक। प्रकरणाची मुख्य सचिवाकडेन केल्या कागाळ, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर। आणि राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान भटक्या सुण्यांक काढात। हॉस्पिटलां, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या वाठारांत घालात वय। सर्वोच्च न्यायालयाचो सगळ्या राज्यांक आदेश। आता खबरो विस्तारान। परवरी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घालून 700 किलो मिसब्रँडेड पनीर जप्त केल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या। हे युनिट बेकायदेशीर रितीन फटीची लेबलां आणि उत्पादन तारखी लावन परत पॅकिंग करून लोकांक विक्री करताले। या घडणुकेक लागून लोकांच्या भलायके कडेन धोको निर्माण जाल्ल्यान एका युनिटाक फुडल्या तपासणे खातीर अधिकाऱ्यांनी सील केला। पळयात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी परवरी एका युनिटाचेर धाड घालून 700 किलो पनीर, दूध, सुमार 300 पॅकेटां दही, 35 किलो मावा आणि हेर वस्तू जांचे लेबल ना ते जप्त केले। परवरीचे हे युनिट गोयच्या साबार फामाद रेस्टॉरंटांक एक्सपायर जाल्ल्यो वस्तू बेकायदेशीरपणान विक्रो करताले, जाका लागून लोकांच्या भलायकी कडेन धोको निर्माण जाल्लो। या नादी लेगीत असल्या घडणुकांचेर खर कारवाय जाल्या, तशेंच जागृताय लेगीत घडोवन हाडल्या। तरी असलो घडणुको घडिल्ल्यान या युनिटाचे लायसन एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सस्पेंड करून युनिट सील केला। खंय कड घेतिल्ले आसा, पॅक जे करून आयिल्ले आसा, हाजेर मॅन्युफॅक्चरींग लेबलिंग कांयच ना। केन्ना मॅन्युफॅक्चर केला, कितले दिसान खावपाचे, ताजेर कांयच डिटेल बरयल्ले ना। आनी फुडींग दीस आमकां एक कळून चुकले की दे आर युजींग दिस स्टॅम्प आनी आपल्याक जी जाय ज्या दिसा डिस्पॅच करता त्या दिसाची डेट घालप आनी कन्ज्युमराक फटोवप, हें आतां हाडून भितर स्टोर करप। आनी आमकां हांगा सगळें तेंचे मटेरियल मेळ्ळें आसा। हे सगळे लेबल्स आमकां मेळ्ळे आसा, ती ऑलरेडी सीज। लेबल ज्या दिसा डिस्पॅच करता त्या दिसाची डेट घालप आनी ती कन्ज्युमराक म्हणून फ्रेश म्हणून दिवप, अशें चल्लेलें आसा। जेन्ना आमी तांचे फूल रिकॉर्ड जेन्ना आतां सीज केल्ले आसा, तांचे आमकां कस्टडींतल्यान आमी रिकॉर्ड सीज केल्ले आसा, तातूंतल्यान एक बरी एक इम्पॉर्टंट गजाल आमकां कळयली आसा, म्हणजे हे पनीर जे हांगा येवन ते रिपॅक जाता विदाउट एनी लेबल आपल्याक जाय इट इज ते अशा हॉटेलांनी वता। आय वील नेम सम ऑफ दम: ओटीएम, रिओ रिसॉर्ट, आरपोरा, ओशन पाम, कलंगूट, अदामो, डेल्टा कॉप, ली मेरिडियन, केडेलेक कसिनो, हाय स्ट्रीट कसिनो, रेडिसन बागा, बार्बेक्यू नेशन, ग्रँड हायत, कॉपर लीफ पेंजिंग, अर्बन टर्बन, सांगोल्डा, हे जे प्रिमियम जे हॉटेल्स आसात पळय तांकां व्हरून हो पनीर आनी हेजे पळय कड आसा पळय हे सप्लाय केले जाता। आमकां जेन्ना जशें आमच्या डिओन सांगलें की खंय तरी आमकां मिसमॅच कळपाक लागलें की आमी जेन्ना रुटीन चेकअप वता की त्याच दिसा प्रोडक्ट कसो येता हो, आनी हे सस्पिशन जेन्ना आमच्या मनान येतकीच आमी जे पळय चेक पोस्टाचेर रातभर रावन जेन्ना आमी इंटरसेप्ट केले, तातूंतल्यान आमी सगळे रिकॉर्डांतल्यान कळून चुकला की ही इज मिसलिडिंग ऑल दीस कन्ज्युमर्स and several others maybe also. If you can see this packet here, the address, you need to check on the address. The address is that it is manufactured and packed in Goregaon, Mumbai.
here the packaging is done in Porvorim. So this is a clear-cut violation of the Food Safety and Standards Act, and we have cracked down on such cases earlier. So it is not that these people are not aware; they are aware, but still they are doing this mischief. So hence we will be carrying out strict action. We are also contemplating of suspending the license and carrying out a further inquiry. Although we have seen, a lot of improvement as far as the other suppliers are concerned in Goa, but this was one supplier by which we were tracking for a long time, and today we have been successful in catching this person carrying out this mischief. So altogether, we have the stock that arrived today was around 700 kgs of paneer, around milk was there, and curd was there. Roughly around maybe 200 to 300 packets of curd. There was also 35 kgs of mawa that is come in the vehicle today, and also there were items in their cold storage which were without label. So again, it is believed that as and when the orders come, they used to remove this stock, pack it, put that day's date and send it. So this is what is come out in our investigation, which we have taken on record as well. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुखाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकी खातीर वेंचणूक आयोगान आरक्षण जाहीर केला. 18 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. उत्तर गोंयांत हरमल, कोलवाळ, कळंगूट, रेईस मागूश, चिमला, मय जाल्यार दक्षिण गोंयांत उसगांव, गांजे, वेलिंग, प्रियोळ, बोरी, शिरोडा, बार्शी आनी कुट्टाळे हे मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरले. तशेंच उत्तर गोंयांत मोर्जे, सांताक्रूज, सांत लॉरेन्स आनी दक्षिण गोंयांत नावेली, रिवणा आनी खोला हे मतदारसंघ एसटी आनी ओबीसी बायलां खातीर राखून दवरल्यात. येता त्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकी खातीर वेंचणूक आयोगान आरक्षण जाहीर केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंय मेळून वट्ट 18 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. उत्तर गोंयांत हरमल, मोर्जे, कोलवाळ, कळंगूट, रेईश मागूश, सांताक्रूज, सांत लॉरेन्स, चिमला आनी मया हे 9 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. हातूंतले मोर्जे, सांताक्रूज आनी सांत लॉरेन्स हे मतदारसंघ बायल ओबीसी उमेदवारां खातीर राखून दवरल्यात. दक्षिण गोंयांत उसगांव, गांजे, वेलिंग, प्रियोळ, बोरी, शिरोडा, नावेली, रिवणा, बार्शे, खोला आनी कुट्टाळे हे 9 मतदारसंघ बायलां खातीर राखून दवरल्यात. हातूंतले नावेली आनी खोला हे मतदारसंघ बायल ओबीसी उमेदवारां खातीर राखून दवरल्यात, जाल्यार रिवणा मतदारसंघ एसटी बायल उमेदवारां खातीर राखून दवरला. उत्तर गोंयचे तोरशे, हणजूण, पाळे आनी होंडा मतदारसंघ ओबीसी खातीर राखून दवरल्यात. एससी खातीर केरी जाल्यार एसटी खातीर ताळगांव मतदारसंघ राखून दवरला. धारगळ, शिवोले, हर्डोन, शिरसय, सुकूर, पेन्ना दे फ्रांस, खोर्ले, लाटंबारसे, कारापूर सरवण आनी नगरगांव हे जनरल श्रेणी खातीर आसात. दक्षिण गोंयांत कवळे, नुवे, दवर्ली, कुडतरे हे मतदारसंघ ओबीसी खातीर राखून दवरल्यात, जाल्यार कुट्टी, राय, गिरदोळे, सावड्डे हे मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरल्यात. बितकी, खांडोळा, कोलवा, वेळी, बाणावले, धारबांदोडा, शेल्डे, पैगीण आनी सांकवाळ हे मतदारसंघ जनरल श्रेणी खातीर राखून दवरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको इसपा भायर वाडल्यात. खून, घरफोडी आनी मारबोळे ह्या सारकिल्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयांत कायदो आनी वेवस्था अस्तित्वातूच नाशिल्ल्याचें दिसून येता, अशें म्हणून विरोधी पक्ष काँग्रेसीन भाजपा सरकाराचेर चडाय केली. गोंय हे पर्यटन राज्य म्हूण सरकार मिरयता. गोंयची भलायकी आनी आध्यात्मीक पर्यटन थळ म्हूण वळख जावची हाचे खातीरूय सरकार वावुरता. पूण सद्याक वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयची क्रिमिनल ट्युरिझम म्हूण वळख जातली काय कितें असो आमकां भंय पडला म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता. देश आनी विदेशांतले गुंड आतां गोंयांत पर्यटना खातीर न्ही जाल्यार लिपून रावपा खातीर येतात म्हूण युरीचो आरोप. वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुको विचारांत घेवन सभापतीन जाता तितले बेगीन विधानसभा अधिवेशन घेवचें म्हणूनय युरीन मागला. लास्ट 6 मंथ जालेले आसा. कितले रेप, कितले डेकॉयटी, कितले पुलिसांनी लोकांचेर, इनोसंट लोकांचे अटॅक केलेलो आसा. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. गोंय हे एक टुरिझम हब म्हूण हो सरकार सांगता. गोंयांत स्पिरिच्युअल टुरिझमूय हाडपाक सोदता आनी मेडिकल टुरिझमूय हाडपाक सोदता. पूण सद्या जरी तर चोयल्यार गोंयांत ह्या सरकाराचो लक्ष आसा गोंयांत क्रिमिनल टुरिझम करपाक. सरकाराचो लक्ष की
गोंय हें एक क्रिमिनल टुरिजम हाडपाक हांव कित्याक म्हणटा, देशाचे क्रिमिनल आनी आख्खे जगभर क्रिमिनल गोंयांत येता हॉलिडे करपा न्हू, गोंयांत हे क्रिमिनल येता फॉर हायडींग, फॉर हसलिंग आनी फॉर लॉन्ड्रिंग. हे आमी इतले म्हयने ह्या सरकारा अंडर चोयलेले आसा. ह्या क्रिमिनलांक गोंयांत सद्या एक परफेक्ट पॅकेज फॉर क्रिमिनल टुरिजम म्हूण दिसता. स्क्रॅप केल्लो प्रादेशीक आराखडो परतून हाडून तुमी गोंयच्यो जमनी विकल्यो म्हूण काँग्रेसीन भाजपाचेर आरोप केलो. तशेंच गोंयकार जमनी विकतात ह्या दामू नायकान केल्ल्या स्टेटमेंटाचोय काँग्रेसीन निशेध केलो. भाजपा सरकाराक लागूनच गोंयकारांचेर जमनी विकपाची पाळी आयिल्ल्याचे काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. दुसरे वटेन काँग्रेसीक लागून कायदो आनी वेवस्था इबाडल्या म्हूण सांगपी दामू नायकान आपले कारनामे काडून काँग्रेसीच्या माथ्यार मारचे न्हू अशेंय पाटकाराचें म्हणणें. तूं सांगता की गोंयकारांची गोंयकार म्हण तो विकत आसा ताका आपूण कितें करूं. तूं म्हणटा की गोंयकारांनी विकपा जायना आनी तुवें उल्लेख केलो की गोंयकारांचे फायनान्शियल कंडिशनाक लागून गोंयकार विकता. कोणे केली फायनान्शियल आज गोंयकाराची फायनान्शियल स्टेटस काबार करपाक तुमी कारणीभूत. तुम्ही गोंयच्यो इंडस्ट्री काबार केल्यो. आज गोवाचो युवक आसा ताका आज रोजगार ना. तुवें आनीकूय तातूंत एक एक्सेप्ट केलें. तुवें सांगलें की आज गोंयकार म्हणल्यार गोंयकारांनी ताणें म्हणलें आमी भायर वचून जागे घेतात म्हणटा तो. ताणें सांगलें आमी कर्नाटकाक जागे घेतले, दिल्लीक जागे घेतले. मातशी नांवां दी बाबा तुजे कोण मंत्री, तुवें खंय खंय दिल्लीक आनी कर्नाटकाक जागे घेतल्या ते गोंयकारांक कळुनी. कित्याक तुम्ही गोंयकारांचो पयसो लुटला आनी तुम्ही ह्या भायल्या राज्यांनी वचून तुम्ही जागे घेतल्यात. 17(2) हो कायदो तुम्ही हाडलो. गोंयची भाटां, बेसां, दोंगर, नॅचरल कवर, नो डेव्हलपमेंट स्लोप हे कन्वर्ट करपाचे कायदे तुज्या सरकारान हाडले. थंय तुम्ही जागे कोणाक दिले रे? कोणाचे जागे तुम्ही कन्वर्ट केले? रक्षीत तलवार हो कोण तलवार? गोंयकार हो. थंय तुवें नॅचरल कवर आशिल्लो तुवें सेटलमेंट केलो 26,000 स्क्वेअर मिटर. तुवें गौरव छाबरा हाजो पाटली फिल्ड विथ इरिगेशन कमांड एरिया ताजो तुवें सेटलमेंट केलो 2,800 स्क्वेअर मिटर. वो कोण हो छाबरा कोण? सोयरो तुमचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सागाव डबल खून प्रकरणातले आरोपी वाटेर आसात आनी तांकां बेगोबेग ताब्यात घेतले. तशेंच उमाकांत खोत खून प्रकरणात आरोपींक पयलींच अटक केल्या आनी ह्या संदर्भात खोलायन चौकशी जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पळयात. साळगाव डबल खून प्रकरणातले आरोपी वाटेर आसात आनी तांकां बेगोबेग ताब्यात घेतले. तशेंच उमाकांत खोत खून प्रकरणात आरोपींक पयलींच अटक केल्या आनी ह्या संदर्भात खोलायन चौकशी जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मडगांव आनी पेडण्या फारपेट अश्यो घडणुको जेन्ना गोंयांत जातात तेन्ना कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर डीजीपीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो 3 म्हयन्यां खातीर चालीक लायला. ह्या घडणुकांनी भर घालपाक बिगर गोंयकारांचो आस्पाव आशिल्ल्यान गोंयकारांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करप सक्तीचे आशिल्ल्याचेय मुख्यमंत्र्यान नदरेक हाडले. तशेंच गोंयकारांनी सद्भावार्थान वचून कोणाकय रूम भाड्याक दिवचो न्हू अशें आवाहन केलें. डबल मर्डर केस ताकाय बी म्हणजे ताका ट्रॅकार आसा ताकाय धरतले आनी ती कित्या खातीर जाल्या पळय हे लोकांच्या लक्षांत रोखडें येतलें. मांद्र्याची केसीच्या बाबतींतूय बी म्हणजे तांकां ऑलरेडी भितर उडयल्या. ताच्या खातीर ताजे लास्ट म्हणजे कॉज कितें हाज्या पर्यंतूय बी म्हणजे ताजे बाकी सगळे ओनर आनी ह्या ताका सगळ्यांक आफून तांची पुराय इन्क्वायरी जी आहा ही जातली. राज्यांत नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट हो इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी नोटिफाय केला आनी ऑलवेज दर 3 म्हयन्या खातीर आसता. वेरियस इन्सिडन्सीस म्हणजे जे आमी पळयता की मडगांवांत जाल्ली गन फायर आसतले, पेडण्यान जाल्ले गन फायर आसतले, अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स जेन्ना जावपाक लागता तेन्ना एज अ DGP टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट फॉर द पब्लीक सेफ्टी आमी नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट हो इम्प्लिमेंट करता. हो कोणाक लावप आनी खंयच्या इन्सिडन्साक लावप ते पुलीस डिसायड करता. ताच्या खातीर देर इज अ फूल फ्रिडम फॉर द माय पुलीस डिपार्टमेंट. जर कोणाक तांकां लायन दिसलो अशा पद्दतीन पब्लीक सेफ्टी किंवा जर कोण अशा पद्दतीचे इन्सिडन्सीस जे जाता ताच्या खातीर 100% ते लायतले तांकां फ्रिडम आसा. म्हणून नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट
हो राज्यात 3 म्हयन्या खातीर नोटिफाय केला, इम्प्लिमेंट केला. म्हाका दिसता की वाडते इन्सिडन्स जर पळयत आनी वाडत्या इन्सिडन्साचो जर थोडोसो जर नियाळ घेत जाल्यार हे इन्सिडन्सीस कित्या खातीर जाता आसा आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणजे चोरी आनी इलिगलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही ह्याच इन्सिडन्सा खातीर आमकां हे मायग्रंट्स अशा पद्दतीन मॅक्झिमम हातून इन्वॉल्व जाल्ल्या सारकें दिसता. तर ते आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन इज मस्ट म्हटलां. आपल्या भागात, आपल्या घरात, आपल्या सायडीक जो कोण मनीस रावता त्या प्रत्येकान जाका घर दिवच्या पयलीं टेनंट व्हेरिफिकेशन करप, तेजे फाटलें पुलीस व्हेरिफिकेशन करप, हे 2 इन्सिडंट्स आमी लोकांक कंपल्सरी सांगल्या. त्या खातीर हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की सदभावरातान वचूं नाकात. कोणी आयलो ताका रूम दिलो, रावपाक दिलें करूं नाकात. पुलिसा कडेन धाडात, तांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन करूनी, तांचें पुलीस व्हेरिफिकेशन करूनी, कारण हेची बॅक हिस्ट्री आमकां खबर नासता. आनी अशा पद्दतीन ते हांगासर येवन जर रावपाक लागले जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जाता. ती पुलीस सतर्क आसा की अशा म्हणूनच आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन आनी तांचें पुलीस व्हेरिफिकेशन इन्क्लुडींग आमी लेबर्स आनी बाकीच्या हेच्या कडेन लेबर व्हेरिफिकेशन ते सुरू केलां. लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा. त्या खातीर NSA लायलो म्हणून गोंयकारां खातीर तशी भिवपाची गरज ना. बट अशा पद्दतीन जो पब्लीक न्यूसन्स क्रिएट करता, जे अशा पद्दतीचे लोक जे हांगासर येवन आमच्या लोकांक त्रास करतात, तांच्या खातीर नॅशनल NSA जो आसा तो इम्प्लिमेंट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वीज खात्याच्या थिये उपकेंद्रावेल्या सहाय्यक अभियंत्याक ताब्यात घेऊन उपजिल्हाधिकाऱ्यान चूक केली म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयलो. 220 आणि 110 kVA सारखिल्या महत्वाच्या वीज उपकेंद्रांची जबाबदारी सहाय्यक अभियंत्यांकडेन दितात. ताका लागून ताका थंयच्यान वचपाक मेळना. परवानगी घेनासतना ह्या उपकेंद्रांनी आमी कोणाकूच सोडिना. ह्या प्रकरणाची कागाळ आमी मुख्य सचिवाकडेन केल्या. आता मुख्य सचिव योग्य ते पावल उबारतलो म्हणून सुदीन सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. डेप्युटी कलेक्टर म्हजो, एसिस्टंट इंजिनियरूय म्हजो, डेप्युटी कलेक्टरान जें कितें केलां तें चुकीचें केलां. कारण ही जी काही सबस्टेशन आसा 220 kVA, 110 kVA, हातूंत जबाबदारी एसिस्टंट इंजिनियराक दिल्ली आसता, ताका थंयच्यान वचपाक मेळना. दुसरें म्हणजे ह्या सबस्टेशनांनी जे इंजिनियर काम करता तांकां फोन सुद्दां घेवपाक आमी दिना. तिसरें म्हणजे विदावट परमिशन ह्या सबस्टेशनाक कोणाकूच एंट्री ना. आणि इतलें आसतना हें कितें जालां ताची कंप्लेन आमी चीफ सेक्रेटरी कडेन केल्ली आसा. चीफ सेक्रेटरी will make a proper inquiry into the matter and he will come to the conclusion what is to be done. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावेल्यान भटक्या सुण्यांक काडा, तशेंच भटक्या सुण्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर हॉस्पिटलां, शाळा आनी महाविद्यालयांच्या वाठारांत वय घालात. सर्वोच्च न्यायालयान राज्यांक निर्देश दिल्यात. भटक्या सुण्यांच्या संदर्भातल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान हो निर्णय दिलो. सगळ्या राज्यांनी ह्या आदेशाक पाळो दिवचो म्हणून न्यायालयान सगळ्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांक आदेश दिल्यात. पळयात पुराय बातमी. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावयल्यान भटक्या सुण्यांक काडात, तशेंच भटक्या सुण्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर हॉस्पिटलां, शाळा आणि महाविद्यालयाच्या वाठारांत वय घालात. सर्वोच्च न्यायालयान राज्यांक निर्देश दिल्यात. आदेशाच्या अंमलबजावणे विशीं 3 सप्तकां भितर स्थिती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करात म्हणूनय सर्वोच्च न्यायालयान सांगला. ह्या विशीं फुडली सुनावणी 13 जानेवारीक जातली. 3 म्हयन्या पयलीं राजस्थान उच्च न्यायालयान रस्त्यार बसपी भटक्या सुण्यांक काडात म्हणून आदेश दिल्लो. तशेंच कारवायेंत आडखळ निर्माण करप्यांचेर FIR नोंद करपाचो पुलिसांक आदेश दिल्लो. न्यायालयाच्या आदेशातले महत्वाचे मुद्दे. राष्ट्रीय महामार्गावयल्या भटक्या सुण्यांची म्हायती दिवपा खातीर आसतले हेल्पलायन नंबर. आदेशाची अंमलबजावणी जाता काय ना ते मुख्य सचिव पळयतले. अंमलबजावणे विशीं 3 सप्तकां भितर स्थिती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचे आदेश. भटक्या सुण्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर हॉस्पिटलां, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या वाठारांत घालात वय. सरकारी कॅम्पसांत सुण्यांक खावपाक घालपा खातीर नेम तयार करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मडगांव आंतरराष्ट्रीय बस स्टँडाचेर बेशिस्त पार्क केल्ले नुस्त्याचे कंटेनर आणि हळशिकावण्या परिस्थितीची बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली. ह्या बातमीची दखल घेत कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी प्रत्यक्षात मडगांव बस स्टँडाची पळोवणी करून डेपो व्यवस्थापकाक हाचेर योग्य उपाय काडपाचे निर्देश दिल्ले. मात अजून मेरेन मडगांव डेपो व्यवस्थापनान हाचेर कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान मडगांव बस स्टँडाची अवतिकाय आसा तशीच आसा. दिवाळेच्या पयलीं आमी हांगा एक न्यूज रिपोर्ट केल्लो KTC मडगांव KTC बस स्टँडार, जंय इंटरस्टेट बसी पार्क करतात आणि
हांगची परिस्थिती जी ग्राउंड परिस्थिती आसा ती दाखयल्ली. हांगा सगळ्याक मेळटा गार्बेज पडिल्ली आसा, बसी हांगा दिवतात. त्याच बरोबर मेन म्हणजे ह्यो नुस्त्याच्यो गाडयो म्हणजे फाटल्यान आसात त्यो होलसेलाचे भायल्या स्टेटींतल्यान जावं खंयच्यान नुस्तें घेवन येतात त्यो हांगा हाडून पार्क करतात. ताजी उदक हांगा डंप करतात आनी हांगा एकदम घाण करतात. हांगचे जे पॅसेंजर आनी लोकांनी आमकां प्रतिक्रिया दितना सांगिल्लें की हो एक आमचो स्टेटींतलो मेन बस स्टँड, मेन हब, ट्रान्सपोर्ट हब. म्हणजे हांगा सगळ्यांत चड इंटरस्टेट बसी असतात. त्याच बरोबर स्टेट बसी ज्यो हांगच्यो म्हणजे मडगांव, फोंडा, केपें, सांगें, काणकोण अशे वेगवेगळ्या राज्यांतल्या भागांक वचपी बसी आसात. बॉम्बे, हैदराबाद, पुणा ह्यो बसी जावं बेंगलोर वचपी बसी हांगच्यान वतात आनी हांगा जे ट्युरिस्ट येतात ताजे खातीर हो एक बस स्टँड हाजी मातशी तरी देख घेयात आनी हाजी मातशी तरी बरे भशेन ताजी सांबाळ करात, निवळ दवरात. कारण जर ट्युरिस्ट येतात ताका हांगचे मातशें गोंयचें रूप पयलींच घाण दिसची न्ही, बस स्टँडार येतनाच घाण दिसची न्ही अशें लोकांनी उक्तावन दाखयल्लें. आनी हांगा निवळसाण दवरपाक जाय कारण हो जी वाट आसा हो रेजिडेन्शियल एरिया आसा फाटले सायडीक आनी हें उदक वचून पडटें शेताक वता डायरेक्ट आनी तांकां रोगराई पसरपाची धोका आसा. ताजे नंतर केटीसीचे चेअरमॅन उल्हास तुयेकार हांणी हांगा येवन व्हिजीट केल्ली गेल्ले विकाक आनी ऑथॉरिटी जी आसा म्हणजे डेपो मॅनेजर आसा ताकाय शिटकावणी दिली. ताका सांगलें की कितें उपाय घेवपाक जाय आनी ह्यो गाडी हांगा पार्क करची न्ही, हांगा निवळसाण दवरची. पूण आज जर आमी पळयलें जाल्यार हांगा कांयच जाल्लें ना. बेश्टें उमटे कोळशार उदक अशी परिस्थिती हांगा आसा. नुस्त्याची गाडी हांगाच पार्क करतात, कचरो हांगा पडिल्लो आसा, कांयच निवळसाण ना. आनी ज्यो गाडी धुवपाच्यो जावं तांचे धुवपाच्यो बॉम्बे इंटरस्टेट बसी ज्यो आसात बाकीच्यो खंयच्यो त्यो हांगाच धुयल्ल्यो वतात. म्हणजे सगळी घाण जी आसा ती हांगा पसरिल्ली आसा. सुदारणा म्हणटा ती कांयच जालें ना. आतां तरी हाजे फुडें परतो केटीसी चेअरमॅन एकदां हांगा येवन सांगतलो आनी खरी कारवाय जातली हो प्रश्न आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव भोव. धारबांदोडेच्या आरटीओच्या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून थळाव्यांची गैरसोय जाल्ल्यान थळाव्यांनी ती उक्तायल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या कार्यालयांतल्यान 3 कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट सोंपिल्ले आसा आनी अजून मेरेन नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती जावंक ना. देखून बेगोबेग नव्या कामगारांची भरती करची अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरल्या. धारबांदोड गेलो पळोवपाक वचत जाल्यार थंयसर खूब स्टाफ कमी आसा आनी प्रत्येक दिसा थंय कितें प्रॉब्लेम आसा. एक तर रेंजीचो प्रॉब्लेम आसा, एक तर आनी कसो प्रॉब्लेम आसा. आतां मेन म्हटल्यार तो स्टाफ ना. आतां धारबांदोडाचो इतलो व्यापलेलो हो तालुको आसा आनी पयसले पासून रिमोट एरियाचे थंय आपले कामाक घेवन येता आरटीओन, पूण थंयचो स्टाफ नासल्या कारणान तांकां परत वयचें पडटा. हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की हे धारबांदोडा तालुक्यांत आरटीओ ऑफिस आसा थंय स्टाफ दवरचे आनी लोकांची पयसून येता तेजी गैरसोय हें करची, पयस करची, जेणे करून परत लोकांक त्यो फावटी घालच्यो पडच्यो ना. हेका लागून परत एकदां रिक्वेस्ट करता की हेजेर मातशें कॉन्सन्ट्रेशन करचें आनी जे कोण थंयसर ऑफिसर आसा तेंच्यांनी मातशें आपले हें आसा पळय डिफिकल्टी आसा ते वयर डिपार्टमेंटाक धाडच्यो आनी हांगासरल्यान तांकां स्टाफाची बरी वेवस्था करची जेणे करून लोकांक परत हांगा फावटी घालच्यो पडच्यो ना. आमी धारबांदोडा आरटीओ ऑफिस आसा थंय आसा ज्या जाग्यार आयज अशी लोकांची तक्रार आयली की आयज जे आमी कामां करपाक गेले ते लोकांनी कांयच हांगा एकूच स्टाफ नासल्या कारणान हांगा कामां जायना. आतां ही गजाल जवळ जवळ आतां 8 दीस जाय दिले अशीच चलता. थोडे आसता थोडे ना आनी जे स्टाफ जर आसत जाल्यार हांगा नेटवर्क प्रॉब्लेम आसता. जेन्ना नेटवर्क इश्यू आसा हांगा आरटीओन 2 इन्स्पेक्टर आसा आनी एक आमचो सहाय्यक डायरेक्टर आसा आनी 3 जाण हांगा परमनंट स्टाफ आसा आनी उरलेले सगळे हांगा हेजेर आसा. पूण तांकां जे परमनंट स्टाफूय आसलेले तांकां हांगा डिप्लॉय दुसऱ्या ऑफिसान गेल्ले आसा आनी सद्या इलेक्शनाचो टायम आसा आनी हांगा स्टाफ कमी आसून सुद्दां हांगसरली लोकांक जे कामगारांक काडून हांगा ड्युटेक घालता. पूण पळोवंक गेल्यार हें सारकें न्हू कारण इलेक्शनाचो ड्युटी हांगा पयलीं स्टाफ कमी आसा आनी हांगच्यान जर काडून दुसऱ्याक घालता जाल्यार हांगा दुसरी कोणी अपॉयंटमेंट करपाची अत्यंत गरज आसा. तेन्ना ग्रामीण भाग आसल्या कारणान हांगा लोकांची दिसान दीस काम चलता. हांगा डेली हांगा ऑफिसान सदांच गर्दी आसताली पूण आतां पळोवंक गेल्यार 7-8 दीस जाले लोकांक कामाच जायना आनी लोक सामके बोवाळ मारता आनी जळतळेले आसा. पूण ह्यो जे इन्स्पेक्टर आनी जो एक्सिडेंट डायरेक्टर तेवूय कांय करूं शकना कारण तांकां थोड्यांक दुसरे कडेन धाडले आसा आनी थोड्यांची हें काबार जाल्लें आसा. तेन्ना हांगा जाता तितलो स्टाफ वाडोवचो अशी हांगा लोकांची मागणी आसा. जो आमचो सावड्डेचो आमदार आसा डॉक्टर गणेश गांवकर हेणी हेची दखल घेवची आनी हो जो हांगा स्टाफ आसा ते हांगा लोकां खातीर सर्वसामान्य लोकां खातीर हांगा जाय म्हणून हांगा स्टाफाची भरती करची जावं दुसरी ऑफिसांच्यान हांगा हाडून स्टाफ घालता आरटीओ ऑफिसांतल्यान त्यांनी लोकांची सोय करची अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर.
भाजपा आणि मोगो पक्षामध्ये युती आशिल्ल्यान फोंडेच्या पोटवेंचणुकेत भाजपाक तेंको दितले अशें मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान सांगलें. फोंडे म्हाल्यात सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हे भाजपाक लागून निवडून आयिल्ले. ताका लागून रितेश नायक हाका तिकेट मेळटली अशें ताचें म्हणणें. भाट्टीकार, अपूर्व दळवी आनी हेर कांय जाण फोंडे म्हाल्यात वेंचणूक लढयतले अशी चर्चा सुरू आसा. मात भाजपा पक्ष कोणाक तिकेट दितले ताचेर स्पश्ट जातलें अशें वागुर्म्या एका कार्यावळीक दीपक ढवळीकार उलयले. फोंडा राजकारणान हांव उलयलां. 6 म्हयन्यांत निवडणूक जावपाची. निवडणूक आतां इलेक्शन कमिशनर सद्या बिहाराक बिजी आहा न्ही. सो निवडणूक जेन्ना डिक्लेअर जातली तेन्ना आतलो फुडलें चिंतपाचें कशें कितें तें. आमी युतीत आसा भाजपा बरोबर. रवी नायक हे भाजपाचे आमदार म्हणून निवडून आयिल्ले. सो तांकां सपोर्ट करप हें आमचें कर्तव्य जाता युतीत आसा म्हणटकीर. सो एमजी युतीचो धर्म पाळटले. हय, एमजी आनी युतीचे धर्म पाळटले. कोणाक दिवचे अशें दिसता? तुमी फाटल्या टायमार स्टेटमेंट केल्लो की स्टेटमेंट केला रितेशाक. त्याच स्टेटमेंटाचेर हांव आसा. रितेशाक दिवचे म्हणून. हय, त्या स्टेटमेंटाचेर हांव आसा अजून. रितेशाक तिकीट दिवची बीजेपीन. तुमचो एकटो फोंडेचो मोगो नेते भाटीकर सर तो आपूण इंडिपेंडंट रावता म्हणटा तेन्ना कशें कितें? तशें कांय ना. सगळेच म्हणटा न्ही. राजेश म्हणटा, तो म्हणटा, मागीर आमचो तो बीजेपीचो कोण तो हो तुजो मोगोचो नेतो न्हू. पूर्व दळवेनूय म्हणला. सगळ्यांचे व्हिडिओ आहा म्हाजे कडेन. मोगोचो तुमचो लिडर न्हू तो. पूण इच्छा आसा न्ही तांकां. जेन्ना डिक्लेअर जातलें तेन्ना सगळ्यांक दृश्य कळटलें कितें जालां तें. कारण 27 निवडणुकीचे ढोल पळय आसा वाजता ते सप्टेंबरांतूच वाजता. सो प्रत्येक जाण आपले परी विचार करतलो फुडलो स्टेप घालतना. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.